Devagiri Tea presents Devadarshana. ದೇವದರ್ಶನ್ ಪಳೆತಶಿಲೆ ಸಕ್ಕಡಂಗೆಲ್ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೈದುಕೋರ್ನು ಅತ್ತ ಅಮ್ಗೆಲ್ ತಂಡ ಕುಮಟಾ ಬಾಯ್ಸಲ್ಲ. ಆಜಿ ಕುಮಟಾ ಅಂತಷ್ಟೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಸ ನಾರಾಯಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಳೆ ಕುಲದೇವತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಮಕ ಪೊಳೋಚಕ್ ಮಿಳ್ತಾ. ಹೇ ಕುಲದೇವತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಮಹಾಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಹೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಚಂದ ಜಾವನು ಮಸ್ತ್ ಕಾವಿಕಲೆ ಮಳಾರಿ उत्तर कर्नाटक ಅಂತೂ एक मस्त फेमस चलेला एक आर्ट एक कला अंत भितरी तांबडे बण्णाचे एक पगरारी धव चित्र अशे एके धव पगरारी तांबडी चित्र अशे कावी कला तुमकां पळोवच्याक मेळटा. असल एक बहु सुंदर शोभित देवस्थान आज तुमकां पळोवच्याक आमी घेवन आयलींची देवदर्शन कार्यक्रम मुखेन. तुमकां सगळ्यांक कार्यक्रमाक स्वागत. मासा नारायणी तुगे स्मरण करत आयला चरण सेवेक आयला करुण मेजेरी दोगोन रात रात रात. मासा नारायणी तुगे स्मरण करत आयला चरण सेवेक आयला करुण मेजेरी दोगोन रात रात रात. मासा नारायणी आवसून तुमे गेली चरडू हांव तुगेलो चुकी केन्ना केल्यारी क्षमा तूं दबरी. आवसून तुमे गेली चरडू हांव तुगेलो चुकी केन्ना केल्यारी क्षमा तूं दबरी. जंजाटू संसाराच परिहारू कोरू भक्तांक सद्भक्ती वाट दाखोरू. जंजाटू संसाराच परिहारू कोरू भक्तांक सद्भक्ती वाट दाखोरू. अभयंकरी बेळोबेळी चरणा कीर्ती सेवा मासा नारायणी. मासा नारायणी तुगेल स्मरण करत आयला चरण सेवेक आयला करुण मेजेरी दोगोन रात रात रात. मासा नारायणी शुभ अंका केन्ना बुरो दबरले हेजे हेजे उपकारू करची बुद्धी दी स्वार्थी माते. शुभ अंका केन्ना बुरो दबरले हेजे हेजे उपकारू करची बुद्धी दी स्वार्थी माते. इति भीती दोगोर्नु मनाचे आशिक सबरीती दोगोर्नु जीपेचे भाषिक. इति दोगोर्नु मनाचे आशिक समरीती दोगोर्नु जीपेचे भाषिक. करुणा करी हेमत तेरी माडै नित्य अभय भूते. मासा नारायणी मासा नारायणी तुगे स्मरण करत आयला चरण सेवेक आयला करुण मेजेरी दोगोन रात रात रात. मासा नारायणी हे देहोड हे संसारात जन्मा घाल्या तुमे कसले जुळल्या हावे. हे देहोड हे संसारात
जळल्या हावे माया पाशातून जाला गे नित्यबंध स्मरण देवाली करनाशी बुद्धिमंद माया पाशातून जाला गे नित्यबंध स्मरण देवाली करनाशी बुद्धिमंद भयहारिणी नारायणी भवसागर पार करणी मासा नारायणी तुगे स्मरण करत आयला चरण सेवेक आयला करुण मेजेरी दोन राग 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 मासा नारायणी तुगे स्मरण करत आयला चरण सेवेक आयला करुण मेजेरी दोन राग 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 मासा नारायणी. ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. कुलमाता माळसे नारायणीक शिरसाष्टांग भावपूर्वक भक्तिपूर्वक हृदय कमलातुलान चरणाराविंदांक शिरसाष्टांग नमस्कार कोरून माळशी देवस्थानाचे एक दोन विषय सांगच्याक हांव अपेक्षा पावता. कुमटान तो माळशी देवस्थान येवन 4.5 वर्स जाले गोमांतकातुलान हांगा येवन 4.5 वर्स जाले अशें म्हण बदल कमिटी कण पुराय आशिल्ले निमित्त 1 वर्सा पयले 4.5 वर्साचे व्हड रितीन 5 सहस्र चंडीचे यागो 5 दिवस पर्यंत विजृंभणेन सर्व लोकाले कुळाविले सहकारान सर्व भजकवृंद सहकारान आनी महाजनाले सहकारान विजृंभणे जाल्ले विशय सर्व लोकांक गोत्त आशिल्ले आसा. अवून एक हातूं भितरी चैत्र मासाचे एक द्वितीयातुलान 5 दिवस पर्यंत विजृंभणेन देवाले पुनःप्रतिश्ठ जाल्ले 25 वर्साचे महोत्सवाचे पर्वकाला भितरी 30 तारखेतुलान 3 तारीख पर्यंत विविध रितीन हे धार्मीक कार्यक्रम कुमटांचे म्हाळसा देवस्थाना भितरी करका अशें म्हण बदल सर्व महाजन कुळावी जन भजक वृंद एकत्र जावन हे धार्मीक कार्यक्रम करका सर्व भजक वृंदाले सर्व कुळावी लोकाले महाजनाले अभ्युदय जावका आनी देवस्थानाचे पर्वकाला भितरी देवता आव्हान जालें तसले दर्शना पात्रवी हांगासा ते दर्शना पात्री म्हाळपुरुश अशें म्हणून सुणगेन नामांकीत जाता आनी सर्व भजक वृंद हांगा येवन दर्शनार्कण आमगेले कष्ट तापत्रे आदी निमनम्रतेन विनंती करून दर्शना मुखांतर बरे रितीन मार्गदर्शन घेवन प्रसाद घेवन वचून हजार गटले हजार लोक येवन हांगा येवन हे जाग्यार येवन प्रसाद घेवन बर जाल्ले मस्त निदर्शन आसा. तसले हे माळशी देवस्थाना भितरी पर्वकाला भितरी नवरात्रेचे पाडवतुलान पुनव पर्यंत दिवसाक देवाला सन्निधानात एक दिवसा एक नमन अलंकार 15 दिवस पर्यंत 15 रितीन अलंकार जाता. तसले हे पर्वकाला भितरी सर्व महाजनान येवन भजक वृंद येवन तशीच पाडव्या दिवस इडी नगर प्रदक्षिण उत्सव जावन पिठेर बसून सर्व कुळावी लोकाले भजक वृंदाले महाजनाले बऱ्यापणा प्रकार कौल प्रसाद बी दर्शना मुखांतर सर्व भजक वृंद घेता उरतात. असले हे पर्वकालाचे महान नवतर ते माळशिले देवस्थान विजृंभणेन आचरणे जात तसले हे पर्वकाल अशें आशिल्ले तेन्ना हे देवस्थानाचे विविध रूपान हे धार्मीक विधान हांगा जाता आसा. आनी असले माळशी देवस्थानाचे दिनय दिने एक देवस्थानाचे इतिहास आमी विचार केलो पळयल्यान हांव एक देवस्थानाक 25 वर्स तुलान की ताजे पयले तुलान देवस्थाना अर्चक जाले वेदमूर्ती रमेश भट मामाले एक सहकारान आनी तागेले एक प्रिती प्रेमान प्रति एक धार्मीक विधानांतू हांवें उपस्थित रावता. दिने दिने हे देवस्थानाची अभिवृद्धी अशी आसा की म्हळ्यार शुक्ल पक्षा चंद्र पाडवतुलान पुनव पर्यंत कशी वृद्धी जाता तशी रितीन दिने दिने देवस्थानाची अभिवृद्धी जाता आसा. आनी हांगा विशेष रितीन एक आमी देवा कडेन आमी प्रार्थना केलें म्हणून जाल्यार हे आयले तेन्ना आत्तेन सांगणी करून प्रार्थना केल्यार मुखार आमी यो पर्यंत आमगेले सर्व अभिश्ट मनोभिश्ट सिद्धी जावं तसले प्रसिद्धवाद एक जागृता स्थळ अशें म्हणच्याक हांव अपेक्षा पावता. आनी तशीच हांगा सर्व कुळावी लोकांना एक तांगेले एक मुखार जिवना भितर एक मार्गदर्शन घेवचे खातीर जावं एक कसले खरेदी करचे जावं
एक मंगल कार्य करका जावो एक प्रसाद रूपेन हांगा प्रातःकाला भितरी सूर्योदया पयले 5:30 तुलान सकाळी 7 घंटा भितरी भटमामू निर्माल विसर्जन कोरून सर्व कुळावेले अभ्युदया खातीर दैव सन्निधानांत मुर्तीचे प्रसाद लावन सर्व तांगेले कष्ट तापत्रय कसाला रितीन तोंदर घडता कसाला निमित्त हें वटूच घडता अवी अस्ती सविस्तार जाणू भटमामू सर्व आयल्या भजक वृंदाक बरे रितीन समजून सांगता आणि मुखारी ते कष्ट आशिल्ले तेन्ना कशी एक निवृत्ती जावका तशीच देवाला मुखांतर निवृत्ती मार्ग कोरून सर्व कुळावी लोकल अभ्युदयाच्या खातीर हांगा प्रसाद बी लावचो परिपाठ आसा आणि तशीच प्रति आयतार विविध रूपान देवस्थाना भितर आयले भजक वृंदाक अन्न संतर्पणाची कार्यक्रम बी आसा आणि प्रति एक म्हयन्यातून एक आयतारा अमाशे जाल्ले आयतारा प्रति अंग दर्शन उरून सर्व भजक वृंदाले सर्व कुळावी लोकाले सर्व महाजनाले तांगेले कसले कष्ट आसल्यारी तिगेले पांया मुळान दवरून तांणी प्रसाद घेवन वचून तांगेले मुखारी जिवनांतले सर्व अभ्युदय बरे रितीन करून घेता अशें म्हणले विचारू मागीर मनान दिसता आनी असले एक पवित्रवाद जागृता स्थळां तुमी सर्व लोकांन खंयी आसल्यार घेवन एक पटी कुमटे घेवन तिगेलें दर्शन घेवन आनी तिगेले कडेन येवन तुमगेले कसले मागणी करता सर्व अभिष्ट सिद्धी करतसले प्रसिद्धवाद जनजागृता आनी प्रति एक मनशाले अभिष्ट दित तसले आवे आमगेले कुलमाता म्हाळसा नारायणी तिगेले चरणारा विंदांतू हांव सांगणी करचे आनी इतलेच न्ही ही म्हाळसा केन्ना तयार जाली आनी म्हाळशीले रूप केन्ना अवतार घेतलो अशें म्हळ्यार समुद्र मंथना वेळारी राक्षसाक देवाक असुराक सर्व रितीन एक वाद विवाद जाता तेन्ना अमृत येना फुडें हें कोण वाणचें कित वाणचें अशें म्हणलें तेन्ना तांगेल्यान जिज्ञास जाली तेन्ना महाविष्णूनाची जगदेव महाविष्णून मोहिनी अवतार घेवन सर्व अमृत मंथन केलेले आनी सर्व अमृत वांटिले तिची जी आजी म्हाळसा नारायणी म्हणून जावन जगत प्रसिद्ध जावन आशिल्ली तसले ही म्हाळसा नारायणी ते तिगेले एक म्हाका गोत्त आशिल्ले मठाक म्हाका माहीत आशिल्ले मठाक हांव समजून घेतिल्ले मठाक हो 2 विशय सांगिल्लो आसा हे सर्व लोकांना सांगिल्ले मात्रान असल एक पवित्रवाद जाग्यान तुमी येवन तिगेले एक गुणगाण करून तिगेले कडेन प्रसाद घेवन गेलेले कडेन सर्व लोकांक बऱ्यापण घडता अशें म्हळे बद्दल मागीर 2 उत्तर हांव सांगच्याक अपेक्षा पावता भजक संकट हारिणी म्हाळसा नारायणी भजक संकट हारिणी म्हाळसा नारायणी अंबा भवानी परम कल्याणी अंबा भवानी परम कल्याणी भजक संकट हारिणी म्हाळसा नारायणी भजक संकट हारिणी म्हाळसा नारायणी अंबा भवानी परम कल्याणी अंबा भवानी परम कल्याणी भजक संकट हारिणी म्हाळसा नारायणी भजक संकट हारिणी म्हाळसा नारायणी सर्वशक्त तूगे दयाळु निर्मल चित्त सर्वशक्त करी आमका दोषमुक्त आम्ही तू गेले भक्त करी आमका दोषमुक्त आम्ही तू गेले भक्त तूगे दयाळु निर्मल चित्त सर्वशक्त करी आमका दोषमुक्त आम्ही तू गेले भक्त भजक संकट हारिणी म्हाळसा नारायणी भजक संकट हारिणी म्हाळसा नारायणी आजी तुम्ही कुमटाशचे श्री महालसा नारायणी कुलदेवता देवस्थान पळयलें आतां एक सान विराम घेवया. देवगिरी टी presents देवदर्शन.
ब्रेकानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. आजी तुम्ही कुमटाशचे श्री महालसा नारायणी देवस्थान पळयत आशिल्लेंते. शुभकारी अज्ञान शुभकारी सन्मति सद्भक्ति दीना तुधरी सन्मति सद्भक्ति दीना तुधरी अज्ञान दूर करे शुभकारी सन्मति सद्भक्ति दीना तुधरी भजक संकट हारिणी मासा नारायणी भजक संकट हारिणी मासा नारायणी. दृढ भक्ति दी मन साक्षी घन आस्ति दृढ भक्ति दी मन साक्षी घन आस्ति थई कोरचे भजन तुका मंगलारती थई कोरचे भजन तुका मंगलारती दृढ भक्ति दी मन साक्षी घन आस्ति थई कोरचे भजन तुका मंगलारती भजक संकट हारिणी मासा नारायणी भजक संकट हारिणी मासा नारायणी. तू गेली करुण आमका उज्ज्वल छलबल तू गेली करुण आमका उज्ज्वल छलबल हरिचरण सेवा भाग्य दीवर फल हरिचरण सेवा भाग्य दीवर फल तू गेली करुण आमका उज्ज्वल छलबल हरिचरण सेवा भाग्य दीवर फल भजक संकट हारिणी मासा नारायणी भजक संकट हारिणी मासा नारायणी. अम्बा भवानी परम कल्याणी अम्बा भवानी परम कल्याणी भजक संकट हारिणी मासा नारायणी भजक संकट हारिणी मासा नारायणी भजक संकट हारिणी मासा नारायणी. हांव माळप्पा बाबा पै हे देवळाचो अध्यक्ष. हांगा आजी श्री म्हाळसा नारायणी देवीले स्मरण करून 2 शब्द उलयत आसा. श्री म्हाळसा नारायणी देवी म्हळ्यार साक्षात विष्णू रूपी मोहिनी रूपी अवतारी. समुद्र मंथना वेळार देवांक रक्षण करता बद्दल मोहिनी रूप घेवन तिणें अमृत देवांक वांटलें म्हणून इतिहास सांगता आसा. तशीच तेच मोहिनी अवतार आज म्हाळसा जावन आमगेले ಒಟ್ಟು रक्षणेक कुलदेवी जावन हांगा राबले आसा. मूल विग्रह वेर्णेचे गोवातू थंयच्यान हांगा त्या वेळार पोर्चुगीसा दबाळके टायमार हांगा आमगेले पूर्वज घेवन हांगा आयले म्हणून आमकां पुराण इतिहासात सांगता आसाची. तशीच ती देवीक हांगा कुमटात स्थान दिवन ह्या जाग्यार त्या वेळार एक सहान देवळ निर्माण जालें. तशीच कालक्रमेण त्या वेळार हाजे डेव्हलपमेंट जाते येवन 1932 त्या इस्वीतू हांगा एक देव मंदिर व्हड जावन निर्माण जालें. तदनंतर तशीच अनेक अभिवृद्धी जावन 1992 त्या वेळार 1992 त्या वेळार पुनः हांगा देवीचे गर्भगुडी आनी शिखर कलश ಒಟ್ಟು पुनर्प्रतिष्ठा जावन आतां ह्या वर्सा 25 वर्सां जाते आसाची. हे आज ह्या वर्सा वर्धंती रजत संभ्रम म्हळ्यार 25 वर्सां जाल्या बद्दल आमी विशेष रितीन करते आसाची. 5 दिवसां कार्यक्रम बी आसा. तशीच कैवल्य मठाधीश
श्री शिवानंद सरस्वती स्वामीजी हांगा भेट बी दितले. तशीच शतचंडी याग गणहवन इत्यादी धार्मिक कार्यक्रम बी हांगा सहस्त्र कुंभाभिषेक अशी अनेक कार्यक्रम जातली. आनी हे हांगा देवळाचे विशेष म्हळ्यार हांगा ಒಟ್ಟು आमगेले कुळावी न्हय अशी परकुळावी बी ಒಟ್ಟು हांगा मानताची. हांगा म्हाळपुरुष दर्शन तशीच शिवपुरुष दर्शन ग्रामपुर दर्शन ಒಟ್ಟು हांगा जाते आसाची. तशीच तांगेले मार्गदर्शना प्रकार अनेक कुळावी भक्त हांगा तांगेले ತೊಂದರೆ कष्ट कार्पण्य प्रसाद रूप तांणी निवारण करून घेते आसाची. तशीच अनेक विशेष म्हळ्यार हांगा आमगेले म्हाळसा देवीक प्रसाद लावचे कार्यक्रम बी आसा. आमगेले अर्चक श्री रमेश भट आनी हे प्रसाद लावन घेवन आमगेले कुळावेले आनी कोणी भक्ताले तांगेले कष्ट कार्पण्य ಒಟ್ಟು निवारण करच्याक योग्य मार्गदर्शन दिते आसाची. आमगेले हांगा एक सुंदर म्हाळसा कलाक्षेत्र आसा. तांतू अनेक लोकांले आमगेले कुळावी भक्त न्हय अशी भायर लोकांले बी मस्त लोकांले मंगल कार्य जावचे ते एक उपयुक्त स्थान जाल्लें आसा. तशें हांगा बी देवळा आमी एक 450 वर्सां प्रोग्राम केल्लो. म्हळ्यार हे स्थापन जावन हांगा 450 वर्स जाल्ले निमित्यान गेल्ले वर्स अंत डिसेंबरा भितर व्हड कार्यक्रम हांगा केल्ले. त्या वेळार आमगेले परमपूज्य स्वामीजी विद्याधिराज तीर्थ स्वामी हांगा उपस्थित उरून ಒಟ್ಟು कार्यक्रम तांणी आमकां मार्गदर्शन दिलें. आनी त्या वेळार हांगा रंग निर्माण हे वयर कलाकृती हांगा हे हॉला भितर दिसते आसात. ती सुंदर कलाकृती हांगा त्या वेळार आमी बसयली. तशीच ह्या देवळा परिसरांत अनेक अभिवृद्धी कार्यक्रम म्हळ्यार ಒಟ್ಟು न्याल जावचे. तशीच आमकां कलाक्षेत्रांत बी अनेक अभिवृद्धी रूम्स वगैरे ಒಟ್ಟು केल्ले आसा. आमगेले हांगा येवचे भक्ताक कुळाव्याक तांकां लोकांक अनुकूल जावचे तशी हांगा देवळ चलते आसा. आनी उत्तम आडळित वर्ग तशीच उत्तम एक आमगेलो अर्चक तांगेला उरल्या निमित्त हांगा देवळा दिने दिनी अभिवृद्धी जाते आसा. आनी हांगा दर्शन पात्री बी जावन आशिल्ले आमगेले सुधीर पै म्हूण आसाची. तशीच शिवपुरुषा पात्री मूळस्थानाचे तांणी सुनील पै तांणी बी काल हांगा येवन दर्शन राबून देवाल सेवा करून आमकां योग्य मार्गदर्शन दिते आसाची. आनी हे देवळ मुखार बी आनी अनेक मस्त रितीन हांगेले भक्ताले कुळावेले सहकारान अभिवृद्धी जाता म्हूण हांव देवाले आश करून. तशीच हांगा आमगेले सन्न चेडवां खातीर बालमंदीर द्वारकानाथ बालमंदीर म्हणून बी आमी हांगा प्रारंभ केल्लो आसा. ते बी हांगा कलाक्षेत्रा लागून आशिल्ले बिल्डिंगांत नित्य चलते आसा. स्पंदन TV हांणी हांगा कुमटाक येवन अनेक देवळाचे अशी इतिहासा बद्दल माहिती घेवन तशीच तांणी TV रिकॉर्डिंग बी करून घेवन हांगा बरें काम केल्लें आसा. आमगेले हे देवळ GSB समाजा वतीन तांणी मॅनेजमेंट आसा. तशीच बरे रितीन चलते आसा. अनेक भक्तांना कुळाव्यान खंयचे भायल गांवां आशिल्ल्या लोकांना हांगा पळयलें नाल्यार येवन मुद्दाम पळोवन घेवन कशी आसा म्हूण तुमी पळोवन देवील दर्शन घेवन देवील कृपा कटाक्षाक पात्र जावका म्हूण हांव विनंती करता. नर्तन प्रिय तू नारायणी, नर्तन प्रिय तू नारायणी, कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामिनी, कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामिनी, नर्तन प्रिय तू नारायणी, नर्तन प्रिय तू नारायणी, नारायणी. क्षीरसागर मथन सुरासुर करताना, क्षीरसागर मथन सुरासुर करताना, नर्तन कोनु रखली मोहिनी रूपान, नर्तन कोनु रखली मोहिनी रूपान, नर्तन प्रिये तू नारायणी, नर्तन प्रिये तू नारायणी, कीर्तन प्रार्थना
प्रार्थना करता कुलस्वामिनी कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामिनी नर्तन प्रिये तू नारायणी 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 दुष्टशक्तिमर्दन शिष्टशक्तिवर्धन दुष्टशक्तिमर्दन शिष्टशक्तिवर्धन करतान नर्तन धीमतन करतान नर्तन धीमतन तोमतन नर्तन प्रिये तू नारायणी नर्तन प्रिये तू नारायणी कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामिनी कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामिनी नर्तन प्रिये तू नारायणी नर्तन प्रिये तू नारायणी ताळमेळू घेऊन वेणू काढू सोनू ताळमेळू घेऊन वेणू काढू सोनू मालशी कीर्तन म्हणू करूया आम्ही नर्तन मालशी कीर्तन म्हणू करूया आम्ही नर्तन नर्तन प्रिये तू नारायणी नर्तन प्रिये तू नारायणी कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामिनी कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामिनी नर्तन प्रिये तू नारायणी आयचे कार्यक्रमांतू तुम्ही कुमटा गावांत असचे श्री महालसा नारायणी देवस्थान पळयले मस्त चंद असचे मना खुश दिवचे देवीन विराजमान जावन असचे हे देवस्थानाक तुम्ही कुमटा गेले तेन्ना खंडित भेटिताची म्हूण आमी आश दवरले कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक महालसा नारायणी बरी करो तशीची हे देवस्थान तुमकां दाखोवचे प्रयत्न केले आमकांय देवाल करुणा केन्नाय मेळो म्हूण मागतची हे कार्यक्रम हांगाक संपयता नमस्कार Devagiri Tea presents Devadarshan.